रोस काडटा ताजे सूर करता सांगतलो जाल्यार हेजें लिस्ट आसा तें माडाचें. हें माड तशें कांय न्हू कशें हलकें कशें करून उडोवपाची बरें न्हू. हें पाप. माड एक पवित्र झाड म्हणून हांव मानतां. कित्याक त्या माडाचेर खरेंच देवस्पण चलता. ताजेर पोट म्हणटा लोक आनी तो एक माड इतल्या एक पुरा घराणे पोसता आनी घराचें लायफ बरें करता. त्या माडाक रेस्पेक्ट दिवंक जाय, त्या माडाक सांबाळूंक जाय. हांगा घरां बांदूंक जाय, फॅक्ट्री बांदूंक जाय, व्हडले व्हडले हें बांदूंक जाय म्हूण माड कातरता. माड कातरून बांदूंक सोदता तें करप्शन करून पयशे करपाक तें वायट. तें करूंक सोदता ताका जाय तो माड बेश्टे तण कशें कातरा वसा कातरा म्हणून म्हणपाक. पूण ना, हांव अपोज करता, म्हजो चलोय अपोज करता. तें करूंक दिवंक जायना. आनी तसलें तर करूंक लागत जाल्यार आमी सामकी भायर येतलीं, ओपनली येवन आमी झगडटलीं. आनी म्हज्या लायफान बरे कामाक हांवें म्हज्या जिवाचेर पळोवंक ना. लोकांक एकठांय करून कितले मोर्चा हांवें केल्या आनी सक्सेसफुली केल्या. आनी अशें तरी हे चो माड असो करून कातरता तशें करून कातरता आनी माडाचो उपयोग दाखयना जाल्यार आयज हांव तुका दंड उडयता. भायर सरतली जिवाचे म्हाजे पळयनासतना आनी झगडटली. आनी म्हाजो माड गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची एक मार्क कसो कित्याचेर जाल्यार व्हड माडाक पळयल्यारूय हां हें गोंयचें म्हणटा. कितले माड पळय आसा, कितले सोबिकाय दिता, सगळें काय बरें दिसता. खंयचो देंवचार गेला तांचे तकलेर म्हूण म्हाका खबर ना. तें जावंक जायना. माड सांबाळूंक जाय आनी सगळे गोंयकार आमी एकठांय जावंक जाय. आमची ताकद खंय आसा, खंय आमी चुकता. गोंयकार आमी सगळे हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम म्हूण नासतना जात कात भेदभाव पळयनासतना एकठांय जावंक जाय असले इश्यू येता तेन्ना.